मोल्या चेक नाक्यार कांय दीस फाटीं गाडयांची कागदपत्रां तपासणी यंत्रणा सुरू केली। हे खातीर वट्ट 20 कामगार 3 शिफ्टींनी काम करतात। ह्या कामगारांक फाटले 3 म्हयने जाले पगार दिवंक नाशिल्लो। ताका लागून कामगारांनी बुधवारा गाडयांची तपासणी करप बंद केले। ह्या प्रकरणाची माहिती काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी चेक नाक्यार वचून कामगारांची भेट घेतली, तशेंच संबंधीत कंत्राटदारां वांगडा उलोवपूय केले। मोल्या चेकपोस्टार आधुनीक पद्दतीची यंत्रणा बसोवन सरकाराचो पर्यटकांक लुटपाचो यत्न चल्ला असो आरोप करीत कामगारांक तांचो पगार दिवपाक जायना जाल्यार यंत्रणा बंद करची अशी मागणी पाटकरान केली। सुदीप तामणकरान एक विशय काडिल्लो जे व्हेकल चेक करपाचें जे ह्या सरकारान पळय स्टेशन्स घातल्या तातूंत ताणें कितें इल्लिगॅलिटीज आसा हे गोंयकारां मुखार दवरिल्ले। आतां इशू असो आसा की आमी आज हांगा आयिल्ले कित्याक हांगा जवळपास 20 स्थानीक भुरगे कामाक आसा आनी हो कॉन्ट्रॅक्ट काडून दिला कोणाक? हो दिला यादव सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड वास्को। आतां तो कोण मुन्ना यादव म्हूण आसा ताचे कडेन हांव उलयलो। पयले जाल्यार हे भुरगे जे कामाक आसा जे मोलेचे भुरगे रेजिडेंट तांकां 3 म्हयने जाले पगार ना। दुसरे तांकां बाबड्या अपॉयंटमेंट लेटरूय दिवना। सो हे प्रमोद सावंताचे सरकार गोंयकारांक कशें फटयता हें म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारां मुखार येवपाक जाय। आतां हो टोल नाको घातला। आतां एका सायडीन नितीन गडकरी सांगता की आमी फास्टॅग घातले आनी खंयच्याच टोलाचेर गाडी उबी रावपाक जायना म्हणून फास्टॅग हाडलो। आतां हें कसलो प्रकार? काय हो करप्शन करपाचो आनी एक प्रकार? तर जेन्ना ताचे कडेन उलयले तो फुडली डेट दिता 20 तारीख, बट एज पर लेबर एक्ट 7 तारखे पयलीं तुका पेमेंट करपाक जाय मरे फॉर एनी गिवन मंथ। तुका 15 तारखे पयलीं PF भरचें पडटा। खंय गेले PF डिपार्टमेंट? काय जे बाबडे गोंयकार प्रामाणीकपणे धंदे करता तांच्याच फाटल्यान लागतले PF आनी लेबर डिपार्टमेंट गोंयकारां फाटल्यान लागतले आनी हेचे यादव वर्मा शर्माचे येता हांकां सोडून दिवप गोरवां भशेन। ओके, मुखाल्ले तुमी ना तशें कांय करिना जाल्यार कितें हेजें आनी कितें हें करतले? ना, आमी डिमांड करता की इमिजिएटली हें बंद जावपाक जाय। पिशेपणां मरे तुमी पळयात की आज कशें हें सरकार जो मनीस आज गोंयान येता टुरिस्ट म्हणून जो तुज्या स्टेटीक रेव्हेन्यू दितलो इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग ताका तुमी हांगाच लुटता। या प्रकरणात पाटकरान हस्तक्षेप केले उपरांत संबंधित कंत्राटदारान 20 तारखे पयलीं कामगारांचो पगार दिता म्हूण आश्वासन दिले। उपरांत गाडयांची कागदपत्रां तपासणीक सुरवात केली। अभी सब गेट ओपन क्यों छोड़ा? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो गवर्नमेंट का है ना, उसको हम नहीं बंद कर सकते ना। नहीं, अभी पूरा ओपन है ना रे। ये लोग अपना आदमी लोग बंद है तो बोला तो हमको ओपन करके बैठना ही पड़ेगा। आदमी लोग इधर कामगार को पेमेंट नहीं किया अभी तक। अभी पेमेंट उन लोग का बाकी। कितना महीने का बाकी है? अभी वो लोग कोई बोल रहा है 2 महीने का है, कोई बोल रहा है 1.5 महीने का है, कोई बोल रहा है 3 महीने का है, और कोई भी महीना तो चल ही रहा है भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और क्या झंझट है इधर? अभी पेमेंट कभी देता बोला उधर? अभी भाई हम कंपनी में फ़ोन किए हैं, वो डिसीजन लेके हमको बताएगा कब चालू करेगा, क्या करेगा, कब देगा। अभी पूरा गेट बंद, पूरा सिस्टम ही बंद किया है? नहीं, सिस्टम ओपन है, केवल गेट ओपन किया है, सिस्टम पूरा चालू है। लेकिन अभी बंद किया रहेगा सिस्टम? नहीं, सिस्टम चालू किया ना वो लोग। सिस्टम चालू है? सिस्टम चालू है, पूरा गेट ओपन छोड़ा है? केवल गेट ओपन छोड़ा है कि उन लोग का कब तक पेमेंट मिल सकता है इधर? अभी मैं सर को फ़ोन किया हूँ, देखो क्या करते हैं। कौन सर? यादव सर? यादव सर को, चेतन सर को फ़ोन किया। वे आता बोला ये लोग? हाँ, नमस्कार। आम्ही मोले चेक नाका जो हा डॉक्युमेंट स्कॅनर कागदपत्र करपा चेक करपाचो जो चेक नाका घातलेलो आसा तेजेर आसा आनी जे जाग्यार सकाळी की अशें जालें की तेंच्यांनी एक 2 वरां सुमार जो चेक नाका आसा तो मातसो उगड उरलो कित्याक तेंचे पेमेंट जो आसा 3 म्हयन्याचो तो मेळोना आसलेलो। पूण जेन्ना जो कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे कामगार वर्ग आसा तेंचे भितर कितें समझोता जाला आनी तेंच्यांनी तांकां आतां तेंचे कडेन ते उलयले आनी 20 तारखेक पगार दिता म्हणून सांगला। 20 तारखेक पगार दिता म्हणटकीर हो जो चेक नाका आसा तो हांगा परत आसले तसो तेंच्यांनी स्कॅन करपाचें चालू केल्लें आसा आनी जो चेक नाका आसा तो चालू आसा। आतां गेट तेंच्यांनी वयर काडटा सकयल देंवयता पूण चेक करून तो चालू केल्लो आसा। तो 2 वरां कितें तेंच्यांनी टोटली हांगा बंद आशिल्लो आनी ताका लागून वयर पर्यंत सगळ्यांक हांगा चेक नाका बंद आसा म्हणून मॅसेज गेल्ली। ह्या संदर्भांत काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष जे आसा अमित पाटकर तोय हांगा आयलो, ते भुरग्यां कडेन ते उलयलो आनी तेणी तांकां जाता तितले बेगीन तांकां अपॉयंटमेंट लेटर आनी तांचो पगार आहा तो बेगीन करचो असो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मुन्ना येदव तेजे कडेन तेणी सांगलेलें आसा। ते अनुसार हे आयज सगळे हेंचे भितर समझोतो जाल्यार 20 तारखेक पगार दिवपाचें ठरिल्लें आसा।
आनी जे कितें तेंची डिफिकल्टी आसा जावं तांकां कितें मेळपाचें सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आपूण तेजे वांगडा चर्चा करून सगळे सुरळीत करतलो अशें मुन्ना येवन सांगलें आसा. गोमंतक TV खातीर मोलेच्यान एकनाथ खेडकर.